ನಮಸ್ಕಾರು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು हन्नी प्रस्तुत करचुतसला CA साधक कार्यक्रमाक हांव CA सुरक्षा कुडवा एन आमगेल सर्व वीक्षक वृंदांक प्रीतीन स्वागत सांगता. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया और ICAI हन्नी मे 2026 सांतो CA अंतिम परीक्षा कंडक्ट केला लस. CA अंतिम परीक्षा तसला कष्टकर परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट आरी क्लियर करच्या ओड विषय. आमगेल कार्यक्रमाचे आयचे अतिथी हांनी CA फायनल्स फर्स्ट अटेम्प्ट आरी क्लियर केलेल मात्र नाही, ऑल इंडिया 47th रँक घेवन उत्तीर्ण जाल्लो आसात. आमगेल आयचे अतिथी लोटो संभाषण मुखार सुच ಕೂಡ हांगेल ಬಗ್ಗೆ हांवेक ಕಿರುಪರಿಚಯ दिवच्या इष्ट पावता. हांगेल नाम CA सुमुख पै के. हांगेला मूल गाव ಬಂಟ್ವಾಳ, हन्नी जल्लल अन्नी वड्डील बेंगळूरांत. हांगेल आनु दिनकर पै के एक बिझनेसमॅन जावन आसाची. तशीच हांगेल अम्मा अनु डी पै हन्नी गृहिणी जावन आसाची. हांक एक अक्क आसा, तिगेल नाव दिशा पै के. तन्नी एक आर्किटेक्ट जावन काम करता आसाची. CA सुमुख हन्नी हांगेल स्कूलिंग द ईस्ट वेस्ट स्कूल बेंगळूरू दकून कंप्लीट केलेलं आसा. SSLC तो हन्नी 97.28% स्कोर केला. तशीच हांगेल पदवी पूर्व शिक्षण हन्नी बेंगळूरच्या जैन PU कॉलेजा दकून कंप्लीट केला. CA करता करताची CA सुमुख हन्नी ट्रान्सेंड इवनिंग कॉलेजा दकून BCom कंप्लीट केलेलं आसा. हांगेला CA फाउंडेशन अंत हन्नी पूरे 4 सब्जेक्टांत एक्झाम्शन स्कोर केला. तशी CA इंटरमिडिएट अंतू हन्नी पूरे 8 सब्जेक्टांत एक्झाम्शन स्कोर केलेलं आसा. हांगेल आर्टिकलशिप तरबेती हन्नी गुरु एंड जाना LLP दकून कंप्लीट केला. हांगेल हॉबीज सांगता जाल्यार हांकां क्रिकेट खेळचे, बॅडमिंटन खेळचे, तशी लॉंग ड्राइव्ह जावची म्हणल्यार मस्त इष्ट. सुमुख फर्स्ट ऑफ ऑल तुमका आमगेल सकडाल तर्फेन हार्दिक अभिनंदन सांगू हांव इष्ट पावता. फर्स्ट अटेम्प्ट आरी तावे ऑल इंडिया रँक घेवन CA क्लियर करच्या मस्त व्हड विषय. विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन हांव तुमका हृदयपूर्वक स्वागत सांगता. मस्त धन्यवाद. सुरक्षा कुडवा काका आणि आमगेल वीक्षकरांक मेगले नमस्कार. सो सुमुख पैरी जून 18 तुमगेल रिझल्ट आयला. सो रिझल्ट्स चेक करताना स्क्रीनार तुम्ही ते सक्सेसफुल म्हणून वर्ड्स पळयला. तशीच ऑल इंडियान तो 47th रँक म्हणून तुमका कळताना तुमगेल फॅमिली रिॲक्शन कशें आशिल्लें? सो रिझल्ट विषय उलोवपाक जाल्यार जून 14th फर्स्ट अनाउन्समेंट आयला, जून 18th रिझल्ट म्हणून. सो ह्या वेळा युजली केदने जुलयांतू रिझल्ट जाल्यार ह्या वेळा रेकॉर्ड टायमार 38 डेजांतू रिझल्ट दिलेलो आसा ICAI. सो तशी एक्सपेक्ट करनाशिल्ली जून 18th येता म्हणून, जाल्यार जून 14th आयल नोटिफिकेशन. सो जून 18th तांकां एक 3-4 दीस ಸ್ವಲ್ಪ एंग्जायटी आशिल्ले. सो सकाळी हांव उठून नोटिफिकेशन पळयतना अराउंड 10:30 to 12 o'clock मध्ये रिझल्ट अनाउन्स जाता म्हणून आशिल्ले. सो एंग्जायटीक अवॉइड करच्याक सो हांव ಸ್ವಲ್ಪ यूट्यूब ಸ್ವಲ್ಪ स्टँडअप कॉमेडी पळोवन बशिल्ले एकलोची. सो अराउंड एक 11:15 म्हणटना फ्रेंडाल फोन आयला, रिझल्ट आयला म्हणून. सो हांव एक अराउंड 11:20 ला रिझल्ट चेक केले मेगेले. सो AFM एग्जाम टफ आशिल्ले. सो फर्स्ट AFM एग्जामाचो स्कोर पळोवपाक आशिल्लो म्हाका कितले येता म्हणून. सो केले कुडले ऑब्वियसली फर्स्ट सक्सेसफुल पळयले आनी तदनंतर AFM एग्जाम स्कोर दिसले. सो तान 64 आशिल्ले. सो खुशी आनी ಸ್ವಲ್ಪ चड जाली. आनी वचून मेले आनमाक सांगले आनी तशी मेले बप्माकय सांगले. सो मेगेल बपम्मा 94 year old आसा. सो बप्माले दोळ्यांतू उद्दा आयले फुल खुश जावन आनी आनमाकय मस्त खुश जाले. सो त्या एक खुशी मुमेंट आशिल्ले. सो मेगेल टोटल मार्क्स अराउंड 406 आयले. सो 400 प्लस आयल्यार नॉर्मली रँक येवचे एक चान्स आसता म्हूण मेरिट लिस्ट मेगेले रोल नंबर आनी रजिस्ट्रेशन नंबर घालून चेक केले. सो मेरिट लिस्ट घाल कुडले तांतू ऑल इंडिया 47 म्हणून पॉप जाल्ले. सो त्या मुमेंट इज लायक मस्त सरियल, मस्त ब्लेस्ड फिलिंग आयले की एफर्ट घाललाक ताजे
फल कसं असतं फल मेळ्ळें म्हणून आणि घरतुलांक सांगी कुडले तांणी आनीक एक नोन मस्त प्राऊड वरी सो त्या एक फीलिंग विंगड केदना तुमी कसन जो कोर घर तुमगेले आनम्माक तुगेल बप्माक ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ येवचे त्या फीलिंग इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग खंडित तावे 406 मार्क्स म्हण ऑर्डिनरी मार्क्स नाहीत सो तुमकां पास हांव मेनी कंग्रॅच्युलेशन सांगता धन्यवाद सो सीए कोर्स परस्यू करका म्हण तुम्ही कशी डिसाईड केला तुमकां कशी इन्स्पायर जाल्ले सीए कर हांव सीए शिकू का म्हण सो सेकंड पीयूसीन तो कॉमर्स घेतलेला सो स्कूलान तूं स्कूल टॉपर आशिल्लो सो तदनंतर अशी नंबर्स आणि मॅथमॅटिक्स अकाउंटिंग आणि ಸ್ವಲ್ಪ इंटरेस्ट आशिल्ली म्हणून कॉमर्स घेतलेला सो कॉमर्स घेतरी तदनंतर म्हाका ते कन्फर्मेशन मेळ्ळें की लायक ह्याची म्हगेले एरिया खंयची म्हगेले इंटरेस्ट आसा म्हणून आणि तदनंतर इन्स्पिरेशन म्हळ्यार ऑब्वियसली म्हगेलो आनंद तांणी कशी तांणी वयर आयली तांणी स्ट्रगल करून हार्डवर्क करून वयर आयली सो डेफिनेटली तांणी एक इन्स्पिरेशन आणि अनेक कसं म्हळ्यार सीए कोर्स पुरे जणे चॅलेंजिंग म्हणटाची सो कसं चॅलेंजिंग बाबा अकाउंटिंग आणि मॅथमॅटिक्स चड अशें नवे म्हणून देखून सो तशी हांव टेकअप केलेलें जाल्यार ऑब्वियसली कोर्स करतना तुमकां कळटा इट इज मोर दॅन अकाउंटिंग अँड मॅथमॅटिक्स इट्स अ व्हेरी वास्ट फील्ड म्हणून सो कशी ते नवे नॉलेज येता गेले सो ते हंगरनेस ते हंगर कसं असतं चड जाता गेले सो तशी सीए सूर जावन प्रोग्रेस जाला ओके सो तुमगेले सीए फायनल्सा तुम्ही प्रिपेअर करतना तुमगेले शेड्यूल कशें आशिल्ला सो म्हगेले आर्टिकलशिप ऑगस्टांत एंड जालेले सो ऑगस्ट जातरी सप्टेंबर ऑक्टोबरांतू कोर्स आशिल्ले अडवान्स आयटीटी आणि जीएमसीएस म्हणून वय सो ते दोन कोर्स कंप्लीट करून म्हगेले दोन सब्जेक्टाचे क्लासेस पेंडिंग आशिल्ले डायरेक्ट टॅक्सेशन आणि इनडायरेक्ट टॅक्सेशनाचे सो त्या दोन्ही क्लासेस मुगसून मेल स्टडी सूर करतना ऑलमोस्ट डिसेंबर एंड जाला सो अराउंड 4 मंथ्स फुल टाइम आशिल्ले सो हांव 3 रिविजन्स कंप्लीट करपा म्हणून मेल प्लॅन आशिल्ले आणि जल्लारी 4th रिविजन एक कोर तदनंतर एग्जाम वेस्टन 5th रिविजन करूया म्हणून आशिल्ले टार्गेट सो जनवरीन सूर करतना म्हगेले प्लॅना प्रकार वत्तशिल्ले अराउंड 12 hours स्टडी करताशिल्लो हांव जनवरीन टू फेब्रुवारीन तदनंतर मस्त स्टुडंट्स ऑन फेस केला ऑडिट एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हणून पुरे जणे ऑलमोस्ट पुरे जणांनी त्याच सांगेल म्हगेले फ्रेंड्सांनी त्याच सांगेल की ऑडिट स्टडी करताना ಸ್ವಲ್ಪ डिफिकल्टी फेस जाता म्हणून सो त्या ऑडिट सूर जाताना म्हगेल प्लॅन कसा प्लॅन केला स्टडी करचाक सो म्हगेले डेली टार्गेट्स तितले कंप्लीट जाता नाशिल्ले इवन दो हांव 12 hours स्टडी करता आसला रिवाई सो ते डेली टार्गेट्स कंप्लीट करचे कशें जाता आशिल्ले आणि ಸ್ವಲ್ಪ प्रेशर चड जाशिल्लें कंप्लीट जाताना म्हणून सो आमेಲೆ तदनंतर प्लॅन रिवाइज केले सो ऑडिट म्हळ्यार म्हाका एक इश्ट आशिल्लो सब्जेक्ट आणि ह्या ऑडिटान तो काम केलेलो सो प्रॅक्टिकली कसं जाता आणि थिअरिटिकली तो एग्जामान तो प्रेझेंट करचे प्रेझेंटेशन रीती ಸ್ವಲ್ಪ विंगड असता करेक्ट सो ताजे वयरी प्रॅक्टिस करका म्हणून 12 hours लेकून हांव अराउंड 9 to 10 hours स्टडी करता सूट केले फेब्रुवारी एंड मार्च म्हणटाना तो मेल एफेक्टिवनेस एक इन्क्रीज करका म्हणून आणि कसं करता आशिल्लो म्हळ्यार ऑडिट सकाळ लेकून संजे तांकां कसं वाजेन वचता आशिल्लो ते नाईट हांव रिवायज करता आशिल्लो आणि हांव क्युम्युलेटिव्ह रिव्हिजन करता आशिल्लो सो ऑडिट एस सोडून वरलेले कसं चॅप्टर्स आसा ते पुऱ्या चॅप्टर्साचे हांव क्युम्युलेटिव्ह रिव्हिजन करता गेलो सो म्हगेले ते मार्च 10th म्हणटाना हांव ते क्युम्युलेटिव्ह रिव्हिजन करताना अराउंड हांव एक 2.5-3 hours ಅಂತೂ म्हगेले एक 250 पेजेसाचे रिव्हिजन करच्या म्हाका तितली केपेबिलिटी आयल्या सो त्या डेव्हलप करताना कॉन्फिडन्स आयले की ओके ऑडिटांतू तितली कष्टाय नाही रिव्हिजन केल्यार ऑडिट इझी जाता म्हणून आणि तदनंतर एप्रिलांतू प्रॅक्टिस करका आशिल्ले 1-2 मॉक एग्जाम दिले आयबीएसाचे बायसून मॉक एग्जाम दिले इता म्हळ्यार त्या एग्जाम कशें म्हळ्यार त्या थिअरिटिकली कितले वाजेल्यार तू त्या 4 hours तुम्ही कसा बरयताच त्या व्हॅल्यू जाता करेक्ट सो आयबीएसाचे एक मॉक एग्जाम घेवन मेले बुक्साचे कशे अरेंज करका म्हणटा पुरे नोट करून घेवन अराउंड 14 hours स्टडी करता आशिल्लो आणि तदनंतर एग्जाम आयले सो एग्जामांत तू खुश कसा म्हळ्यार ऑडिटांत तितले एफर्ट घाललाक हायेस्ट आयले म्हाका तांतूच 81 मार्क्स आयले ऑडिटांत 81 मार्क्स इन ऑडिट वय इट्स सो अमेझिंग तांतू खुश जाल्लो वाव व्हेरी नाईस सो सीए फायनल अंतू तुमगेल टफेस्ट सब्जेक्ट खंयची म्हण तुमी म्हणटाचे सो टफेस्ट म्हूण खंयचे सांगना कित्याक म्हळ्यार ते चॅलेंजिंग असता आणि सिलेबस कसं असतं ते वास्ट असतं सो सिलेबस इज ऍक्च्युअली इझी इझी सिलेबस जाल्यार वास्ट आशिल्ली न्ही तर
ते पुरे कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज करच्याक टाइम घेतात जेन जाल्यार हांव कसो नोटीस केलें म्हळ्यार आतां आमी 10th घेताची सेकंड पीयूसी घेताची मातशे जाण 95% वयर स्कोर करताची जाल्यार ते स्कोर करचे एक कारण कसं म्हळ्यार त्या सिलेबस कसो आसता तांणी प्रिपरेटरीज दिवन आसताची ते 2-3 वेळा वाजून आसताची जाल्यार सीएच सिलेबस कितली वास्ट आसा म्हळ्यार ते अपास रिविजन करचे आनी ते बैसून करेक्ट रिविजन करच्याक तितले टाइम नॉर्मली दिवचे कष्ट जाता सीएन सो ताजे निमित्त ताजे रिजल्ट पर्सेंटेज कसो आसता उण जाता जाल्यार आमी ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ एफर्ट घाल्यार सीए एक इझीची सीए इझीची करिक्युलम सीएच करिक्युलम म्हणून मेगेलो अभिप्राय करेक्ट सो सिलेबस वास्ट असेल निमित्त जन आता टफ म्हणून परसीव करताची बट ऍक्च्युअली शिकचे उमेद असल्यार इझिली क्लियर कोर येता म्हण तुम्ही म्हणचे होय खंडित खंडित डेफिनेटली सो आता सीएन तो आमकां आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंपल्सरी असता तुमगेल प्रकार आर्टिकलशिपाचे कसं महत्व आसा आमगेला सीए फायनल्स प्रिपरेशनाक आणि आर्टिकलशिपाक कसं रिलेशन आसा सो सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कसं म्हळ्यार इट्स मस्त इम्पॉर्टंट एक चार्टर्ड अकाउंटंट हाका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते रिझन कसं म्हळ्यार तुम्ही कसं शिकता ते 2 वर्सांतू त्या तुमगेल बेस जाता तुमगेल फाउंडेशन जाता आणि तुमगेले कशी तुमगे कॉन्सेप्ट ग्रास्प करताची तुमगेल कॉन्फिडन्स लेवल कितलो आसता तुमगेल सीए फायनल्साक ते तुम्ही आर्टिकलशिपात तुमगेल कसा एक्सपिरियन्स आसा ते खंडीत मॅटर जाता तुम्ही वाजितना ऑब्वियसली ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टिकली रिलेशन केल्यारी ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ तुम्ही प्रॅक्टिकली अशे केलेले म्हूण उडगास दवरच्याक तुमकां हेल्प जाता ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ सो थियोरिटिकली वचका जाल्यार पेपर प्रेझेंटेशन आणि प्रॅक्टिकल जावन कसं करताची तंत ऑब्वियसली तंत डिफरन्स असता जाल्यार ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ उडगास जावंक घेवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कष्टशील कॉन्सेप्ट तुम्ही प्रॅक्टिकली केल्यार ते रिलेट करून करच्याक ते इझी जाता आणि अनेक कसं म्हळ्यार आर्टिकलशिप कसं आसा म्हळ्यार इंडस्ट्रीक रेडी करता तुमकां कॉर्पोरेट लाईफ तिथे इंडस्ट्रीक रेडी करता सो तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट जल्ले कूडले तुमकां कसं नाही फियर आसना ओ काम कशें आसता म्हणून इतना तुमकां काम करून गोत आसता सो ते कॉन्फिडन्स दिवचे त्या आर्टिकलशिपान सो आता तुम्ही म्हणला म्हणजे पर डे तुम्ही 10 to 12 hours स्टडी करता आशिल्लेची सो तितले कंटिन्यू स्टडी करतना आमकां एंग्जायटी जेवच्या स्ट्रेस जेवच्या सेल्फ डाऊट येवच्या सहज सो त्या तुम्ही कशी टॅकल करता आशिल्लेची सो खंडित सेल्फ डाउट एंग्जायटी एव्हरी स्टुडंट आले लायफांतू एक पॉइंट ऑफ टायमात आसून आसता ते म्हळ्यार सिलेबस तशें आसा आनी इट्स अ व्हेरी चॅलेंजींग टायम वेर तुमगेल डिसिप्लिन तुमगेल कन्सिस्टन्सी टेस्ट जाता इन अडिशन टू युअर मेमरी पावर अँड युअर ग्रास्पिंग केपेबिलिटी सो सेल्फ डाउट येवचे सहज ते इट्स नॉट अ बिग थिंग सो ताका टॅकल करच्याक हांव कसो मेल मायंडसेट करून दवरलें म्हळ्यार हांव नोटीस केलेलें मेगेल सेल्फ डाउट आनी एंग्जायटी येवचे फियर ऑफ फेलियर आले कोण सो तुम्ही फेल जाता ना जाल्यार तुमकां एक्झाम कशें जातले म्हूण ते एक मायंडांत आयला निमित्त ते सेल्फ डाउट आनी एंग्जायटी येवचे सो ते हांव टॅकल करच्याक फर्स्ट कसं म्हळ्यार तुम्ही एफर्ट्स घाल तितले फल मेळना आशा पुरो म्हणून एक एक्सेप्टन्स आमगेले भितर दवंक घेतिल्या आनी अनेक कसं म्हळ्यार ऑब्वियसली 12 hours स्टडी करताना एक मध्ये एक रिफ्रेशमेंट म्हळ्यार तुमगेल माइंड फ्रेश करचे ಸ್ವಲ್ಪ एक ब्रेक इम्पॉर्टंट जाता सो हांव सांजे अराउंड 20 to 30 minutes वॉक वचची की ಸ್ವಲ್ಪ अशी बॅडमिंटन घरा लागीं खेळची की तशें करता आशिल्लो सो माइंड ಸ್ವಲ್ಪ फ्री जावन ते नेक्स्ट पार्टाक ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे कसं स्टडी करता ताका ಸ್ವಲ್ಪ रिफ्रेश जावची वरी पळोवंक घेता आशिल्लो हांव सो ताजे निमित्त म्हाका ते एंग्जायटी आसा की सेल्फ डाउट आसा की ते हँडल करच्याक ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाल्ला हेल्प ओके नाईस सो तुम्ही एक्झाम प्रिपेअर करताना सोशल मीडियात ऍक्टिव्ह आशिल्लेच की त्या डिस्ट्रॅक्शन्स तुम्ही कशी हँडल करता आशिल्लेची सो सोशल मीडिया कशें म्हळ्यार एक नमून अनलेस हांव कंटेंट क्रिएशन ना जाल्यार तशें कशें जो इन्वॉल्व जावन असल्यार मात्र ते म्हाका प्रोडक्टीव दिसता आशिल्लें तूं कंटेंट कन्झ्युमर जावन आसल्यार तितलें प्रोडक्टीव दिसना अनलेस यू आर फॉलोइंग कशें जो करंट अफेअर्स तशी सो हांव इंटरांतूय आमेले सोशल मीडिया डिएक्टिवेटेड जावनू आशिल्लें आनी इंटर जातर एक 2 months मात्र ऍक्टिव्ह केलेला तदनंतर ऑलमोस्ट सीए क्लियर जावची तांकांय रिझल्ट जावची तांकांय मागीर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पुरे डिएक्टिवेट जावन आशिल्लें सो हांव सोशल मीडियार ऍक्टिव्ह नंची नाशिल्लो कसं आसल्यार फ्रेंड्स उलयत आसल्यार व्हॉट्सअपाची यूज करता आशिल्लो ओके
सो तुमगेल्या CA जर्नीन तो तुमगेल बिगेस्ट चीयर लीडर कोण म्हण तुमी म्हणटाची? ಸೊ ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡರಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಗಲ ಆನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಪ್ಪಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಸೊ ತನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಕಸ ಆಶಿಲ್ಲ ಮೇಗಲೆ ಕಂಚಿ ಡೇಸ್ ಮಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊರ್ಚಕ್ ಮನ್ ನಾಶಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೋ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೀ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ आणि मेगला रिझल्ट येताना त्यांनी अशी सो त्यांनी त्या फुल जर्नी तो म्हाका मस्त सपोर्ट केलेलो आसा तदनंतर फॅमिली आणि मेले फ्रेंड्सांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केलेलो आसा पुरा असूनही तदनंतर अनेक कसं म्हणारी देवाल दय असका सो देवाल अनुग्रह त्या पुरे कंबाईंड आशिल्ले निमित्त रिझल्ट आयिल्ले साध्य जालेले. दॅट्स नाईस. थँक यू. फॅमिली, फ्रेंड्स आणि मोस्ट ऑफ ऑल गॉड्स ब्लेसिंग ह्या असल्यारी Right. आमकां सपोर्ट मेळटा, स्ट्रेंथ मेळटा ह्या कोर्स ओवरकम करूंक. खंडित इम्पॉर्टंट. डेफिनेटली. सो CA आनी जॉइन जावका म्हण आशिल्ले तसले स्टुडंट्सांक तुमी कसो मेसेज दिवच्या इश्ट पावताची? सो एक फर्स्ट मेसेज कसं म्हणारी सीए इज नॉट अ चॅलेंजिंग कोर्स म्हणून एक मेसेज दिवचा इश्ट पावता. सो सीए सिलेबस कसं असतं वास्ट असतं. तुम्ही हार्ड वर्क डिसिप्लिन आणि कन्सिस्टन्सी करच्या रेडी असल्यारी ह्या सीए कोर्स कसं असतं त्या इझिली जाऊन क्रॅक करूयात तुम्ही आणि अनेक कसं म्हणारी तुम्ही एक्झाम देताना तुमकां 100% एफर्ट घालका तीच सो तुम्ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिताना तुम्ही 50% एफर्ट घालून नेक्स्ट अटेम्प्टान तो 100% दिता हांव एक अटेम्प्ट स्किप करून मागीर दिता म्हूण तशें असल्यार ते नॉर्मली कश्ट जाता मागीर क्लियर करता येता म्हळ्यार एवरी सिंगल अटेम्प्टान केदन एक फेलियर येता तुमगेल कॉन्फिडन्स लो जाता एवरी सिंगल अटेम्प्टाचे सो तुम्ही दितानाच फर्स्ट अटेम्प्टान 100% तुम्ही एफर्ट घालारी तुमगेले कसं रिझल्ट असते फेवरेबल येवचे चान्सेस चड जाता आणि त्या करताना तुमगेल क्लियर करचे चान्सेस चड जाता सो तुमगेल फर्स्ट एक दोन ही अटेम्प्ट नाला थ्री अटेम्प्ट कसं असतं मी 100% एफर्ट घालनो तुमक रिझल्ट अकस्मात येणे जाल्यार सो डेफिनेटली तांक विंगड फील्ड असतं शाईन जावच्याक सो सीए इज नॉट द ओनली प्रोफेशन वेर दे कॅन एक्सेल सो तांक विंगड चान्सेस असता जाल्यार सीए करता म्हळ्यार तुमगेले डिसिप्लिन आणि कन्सिस्टन्सी चड टच जाता तुमगेले मेमरी पावर किंता चड सो नाईस. दॅट्स अ नाईस मेसेज. सो आतां तुमगेला तुमी क्वालिफाईड चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसाची तुमगेला मुखावयले प्लॅन्स कसं ना? ಸೊ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕ 1 ಇಯರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಜಾಬ್ ಹಚ್ಚಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಲ ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಷ್ಟೇ ಫಿನಾನ್ಷಿयल ड्यू डिलिजन्स नार स्टॅट्युटरी ऑडिट आका सो त्या वर्क कसं असतं हांव करतना ते वर्क वाली फील जायना मस्त एन्जॉय कोण करचे वरी वर्क त्या म्हाका आणि तंतू अनेक शिकचे मस्त असतं आणि ग्रो जावची मस्त ऑपॉर्च्युनिटी असता म्हणून म्हाका आज सद्याक दिसता आणि अनेक कसं म्हणारी ह्या मेगल ज्युनियर्स हाके आसच्या पोरो तांतले कोण एक्झिट ऑपॉर्च्युनिटीज मस्त असता सो तुमके एक्झिट जावका जाल्यार तुमके इंडस्ट्री जावका की विंगड खायचो FTD लेखून तुमका इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग एक्झिट जावका की तुमगेले ओन प्रॅक्टिस सुरू जावका की सो तुमके एक्झिट ऑप्शन्स आनी मस्त ओपन असता सो कसं जो अकस्मात ಸ್ವಲ್ಪ कसं जो कन्फ्युजन असल्यार ह्या फील्ड चूज करू येता म्हण तांके एक एडवाइस. सो आतां आमगेले कार्यक्रम पळयत आशिल्ले आमगेले विक्षकांक तुमी कसो मेसेज दिवच्या इश्ट पावताची? सो आमगेले कार्यक्रम पळयत आशिल्ल्या विक्षकरांक एकूच मेसेज ते कसं म्हळ्यार तुम्ही कसं चूज करताची म्हळ्यार मेगल ज्युनियर्सांक एस्पेशली तुम्ही कसं चूज करताची तर पॅशनेट जावन चूज कराची आणि तुमकां कसं इंटरेस्ट असतं त्या परस्यू कराची सो तुम्ही इंटरेस्ट आशिल्ले परस्यू केल्यार तुम्ही खंयचे फिल्डांतूय एक्सेल जाव येता सो एक्सलन्स इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन पर्टिक्युलर फील्ड एक्सलन्स इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन अँड डेफिनेटली एव्हरी पर्सन कोण असता न्ही एव्हरी पर्सनांत तांगेले स्पेशालिटी असता सो तुम्ही कसं अचीव करत एस्पेशली आमगेले GSB कम्युनिटी कसं असतं एक मस्त टॅलेंटेड कम्युनिटी आमगेले मस्त टॅलेंटेड इंडिव्हिज्युअल्स असताची सो तुमगेले टॅलेंट तुम्ही डिस्कवर करून तुम्ही आमगेले कम्युनिटी वायर येवं म्हणून हांव एक मेसेज दिता. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮುಖ್. तुम्ही आज या कार्यक्रमा येवन तुमगे CA जर्नी ಬಗ್ಗೆ विवरण दिला आमगेला विक्षकांक सगळ्यांक या पळोवन मस्त प्रेरण मेळटा खंडित ताका प्रेरण मेळटा आज हांगा येवन तुमगेला CA जर्नी ಬಗ್ಗೆ विवरण दिलेलाक हांव तुमकां विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन धन्यवाद सांगता. आमगेले वीक्षकांकूय मेगेल धन्यवाद आणि विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या उलोवच्याक एक प्लॅटफॉर्म दिलेलाक तुमकां मस्त धन्यवाद म्हणून सांगचा इश्ट. थँक्यू. आयचे या कार्यक्रम पळयलो तसला आमगे सर्व वीक्षक वृंदांक
हांव CA सुरक्षा कुडवायन मिगेल धन्यवाद अर्पण करता. तशीची तुमकां आयचे एपिसोड इष्ट जाल्यार या व्हिडिओ लाईक कोन शेअर करायची. तशीची विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनी का सब्सक्राइब करायची. धन्यवाद.